बायणा दर्यादेगेचेर अतिक्रमणां केल्ल्या लोकांची बाजू 15 जुलय मेरेन आयकून घेवची म्हूण हायकोर्टान मुरगांवच्या मामलेदाराक आदेश दिला। मुरगांवच्या मामलेदारान हायकोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण तांची बाजू अजून आयकल्ली ना म्हूण मंगळारा बायणाचे लोक हायकोर्टांत गेले। अधिकाऱ्यांनी फुडले 10 दीस बायणाकारांच्यो खोपी आनी बांदकामां मोडचे न्हय म्हणूनय हायकोर्टान मामलेदाराक सांगला। बायणा ज्यो फामिली 1995 पयलींसावन आसात तांकांच थाकाय मेळटली, तीच घरां साल्वार जातली म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। ते प्रमाण कोर्टान मामलेदाराक लोकांचे डॉक्युमेंट पळोवन बाजू आयकूंक सांगिल्ली। मात 15 जावन गेली तरी मामलेदारान कांयच केल्लें ना म्हूण कांय फामिली परत हायकोर्टान गेल्यो। मंगळारा सकाळी प्रकरण कोर्टा मुखार आयलें। मामलेदार आनी लोकांची बाजू कोर्टान आयकून घेतली। मामलेदार म्हणटा कोर्टान पयलीं थारायल्ले वेळेन लोकांनी डॉक्युमेंट दाखयले ना। कांय जाण अजूनय वेळ मागतात। लोकांक वर्स 1995 मेरेनचे राबित्याचे दाखले वा बाकीचे डॉक्युमेंट दाखोवंक म्हूण वेळ दिल्लो, पूण चडशा जाणांनी ते दिवंक ना म्हूण मामलेदाराच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें। हायकोर्टान दोनूय पक्षांची बाजू आयकून घेतली। 15 जुलय मेरेन सगळ्या संबंधितांची बाजू मामलेदारान आयकची म्हूण सांगला। तांची बांदकामांय 10 दीस मोडची न्ही म्हूण हायकोर्टान फरमायला। 50 खोपी मात मोडूनय जाल्यो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। सरकाराचो कारभार वयर काडपी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुइजीन फालेरो आमदार ना। काँग्रेसीचे आमदारूय काँग्रेसी बरोबर नात म्हूण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान काँग्रेसीचेर फोग काडलो। बीजेपीन केंद्रा कडल्यान गोंया खातीर निधी हाडलो, काँग्रेसीक तें जमूंक ना। बीजेपी सरकार रीण काडटा आनी ताचो गैरवापर करता म्हूण काँग्रेसीन सोमारा आरोप केल्लो। ह्या मुद्द्याचेर डिबेट घेवपाची चॅलेंज तेंडुलकरान लुइजीनाक दिल्या। काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बाब लुइजीन फालेरोन एक प्रेस घेतली। भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे कर्ज काढून उधळपट्टी करता आणि आयजीच्या जीवावर बायजी उदार म्हणून, आणि त्यांच्यानी फुडें म्हटलां भारतीय जनता पक्षाक येता ते विधानसभेन आमी धारेर धरू म्हणून। हांव लुइजीन बाबाक सांगूंक सोदतां की लुइजीन बाब हे सभागृहाचे सदस्य ना, आमदार नात, आणि तेंचे कडेन उरल्या ते 8 आमदार तेय बी सारखे तेंचे बरोबर नात। एकल्याची दिशा पश्चिमेक तर दुसऱ्याची तोंडां उत्तरेक। हांव लुइजीन फालेरोक चॅलेंज करतां, तुवें पयलींचे मुखेलमंत्री बाब दिगंबर कामत आनी प्रताप सिंग राण्याक घेवन बसचो, आनी आमचे कोणीय 2 स्पोक्सपर्सन बसतात, आमी जॉयंट प्रेस घेवया आनी आमी तुमकां उगडे करून दाखयतात कोणाच्या राज्या भितर उधळपट्टी केली, कोणी कितले रीण काडले आनी कोणी कितलो भ्रष्टाचार केलो। पूण ह्या सहभाग्याक एकूच दीस अशें दिसलें ना फंड हाडपा जाय। युपीएचे सरकार आशिल्ले जवळ जवळ 10 वर्सां, तांकां शक्य आशिल्लें जाल्यार ते गोंया खातीर सुद्दां दितले आशिल्ले। In spite of not having the luxury of mining, in spite of that, we have kept manage the economy within the parameters as required by the Reserve Bank of India. Every state is given some parameters, every state is given some allowances for loans. So we cannot go beyond that, even a step beyond that. So all this bluff is just to get publicity, because wherever they are going for meetings, not even 10 people and 15 people attend their public meetings. रेंटे कारवाल्यांक सरकार संघटना पावंड्यार मान्यताय दिवंक सोदता म्हूण टॅक्सीवाले बोवाळ घालतात। आमदार मायकल लोबोक घेवन 5 जाण टॅक्सीवाल्यांचे शिष्टमंडळ मंगळारा येरादारी उपसंचालकाक मेळ्ळे। उपरांत रेंट कारवाले मेळून आयले। रेंट कारवाले म्हणटात तांचे पोट ह्या धंद्याचेर चलता। मायकलान तांचे बरोबर चर्चा करून विशय सोडोवचो म्हूण तांचो आदवोगाद म्हणटा। हे 1,500 गाडयो लिगलायज करपाचो प्रयत्न चालू आहा। हे जर करीत जाल्यार हे आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर्स आनी ओनर्स हेंचे बिझनेस बंद पडटले। प्रायव्हेट रेंट कॅब इलिगल जे आयज दिता तेंचे बिझनेस दुसरी आहा, ते हेणी हे एडिशनल गाडयो घेतलेले आहा। हितून काय गव्हर्नमेंट ऑफिसरांचे गाडयो आहा। दे आर डुईंग रायटफुल बिझनेस। तेंचो रायट हो ह्या ऑफिसान येवन ते टॅक्स फारीक करता, आनी हे जे इलिगल बिझनेस करतात तांकां परमीट दिवंक ना, ते काडटा आनी चाय दिता। तो ओनर जो आहा तेजे कडेन लायसन आहा ना कित्याक कोण चेक करिना, एक्सिडेंट जायत आहा। रेंट कारवाले येरादारी खात्या कडेन वचून तांची बाजू मांडून आयले। Our demand is to legalize rent-a-cab under the rent-a-cab scheme of 1989, notified by the central government. So under the law, we are well placed to apply and to seek registration. So they cannot deny us that registration. So basically speaking, we are entitled under the law. That is what is to be understood. Merely saying that we are not entitled or it is something which is going on illegal
or illegally being carried out will not solve the problem. So what I request MLA Michael Lobo is we can sit together and we can come to a logical conclusion, because after all it is the livelihood of these people that we have to consider. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हायकोर्टान नेमिल्ले लवंदे समितीन घेतिल्ले वेंचणुकेचो निकाल बिरेस्तारा सांजे 5 मेरेन जाहीर करचो म्हूण हायकोर्टान वेंचणूक समितीक सांगलां. हो निर्देश दिवन हायकोर्टान जीसीएचे वेंचणूक याचिकेचो निकाल लायलो. निकालाक जीसीएची कसलीच हरकत ना. वेंचणुकेच्या निकाला आड जीसीए सुप्रीम कोर्टात वा खंयच आव्हान दिवची ना म्हूण सीजेन कोर्टाक एफिडेविट दिल्या उपरांत हायकोर्टान याचिकेचो निकाल लायलो. चेतन देसाय जीसीएचो नवो अध्यक्ष जाता. घेवया एक विराम.